सगळी घाण आमच्या गावात इतकेच सांगू शकता या सरकारान आमच्या गोंयच्या हे गोंयच्या बाबतींत कितें कसल्या प्रकारचो वचत थंय कसलो विध्वंस चलयलो ते आमी सगळे गोंयकार पळयता. हांव आतां आमचो चिमला जो हे जालो कमिटी मॉल प्रशासन तो प्रोजेक्ट पळयलो. मागीर 39 एजो पाळयेन शिजोवन हो प्रोजेक्ट पळयलो. आतां मिराबागचो पळयलो. आनी प्रत्येक हितून जर पळयलें जर जायत एक गोष्ट लक्षात येता की सरकार जो आसा जेन्ना हे प्रोजेक्ट हाडटा त्या वेळार हे आमचे लोक जे आसा तांकां अजिबात विश्वासान घेवना आनी हे सगळे ट्रोलिंग कॅपिटलिस्ट जे आसा तांकां जास्तीत जास्त कशे तरेन आमी तांकां मदत करतले हे एकूच ध्येय जें आसा हे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान हें आयज थारायिल्लें आसा. आनी ताका जी साथ जी आसा बरे तरेन दिता. आमचो TCP मिनिस्टर जो आसा हो विश्वजीत राणे हो ताका दिता. आमचे सगळे जे एक आतां मत जाल्लें आसा हो जो हांगासर म्हाका दिसता लोदाचो जो प्रोजेक्ट जो येता आतां पर्यंत आमी जे पळयता तेतून व्हडलो प्रोजेक्ट 1700 विलास आनी त्या शिवाय मागीर तेंचे फ्लॅट आसा आनी आसा सगळे स्विमींग पूल आसा म्हणजे 2000च्या वयर जाता. आनी एरिया कितली जवळ जवळ 5.5 लाख. ह्या मनशा कडेन एनवायरमेंट क्लियरन्स ना. तो आज ह्या हांगासरल्या स्थायीक जे लोक जे आसात आदिवासी म्हणजे आमचे बहुजन समाजाचे जे लोक जे आसात त्या गांवांनी जे रावतात सर्वर्ण खारापूर हांगासर जे रावतात त्यांच्या म्हणजे फुडल्या त्यांच्या पिढ्यांची कितें हें जातली तेंच्यांनी फुडें तेंच्यांनी कसो उदारनिर्वाह करचो हेची पर्वा न करता जंय थंय जे पर्यावरण आसा घरे आसा सगळे जे आसा तेचो सगळो विध्वंस करून आनी एक म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे कितें आसा ते आमचे जे आदिवासी जे लोक जे आसात ते रावतात तेंचे थंय दोंगर आसा काजी आसा शेतां आसा. तर काडी बरी जर हाडटा हितून जर हाडटले जाल्यार तांकां खर्चून हाडचें पडटा. थंयसर तुमी फेन्सिंग केल्लें आसा तांकां जर भितर वचपाक मेळना तांची प्रॉपर्टी आसून ते टॅनंट आसून सुद्दां हे बाब विश्वजीत राण्यान चलयला कितें हो म्हाजो प्रश्न आसा. म्हणून हांव परतून म्हणटा की हो जो तुमी तांचेर अन्याय करता ह्या लोकांचेर सर्वण कालापूरच्या हेचेर आमी जे आसा आमचे चिमलकार म्हणा अथवा आमचे गोंयचे बाकी जे सगळे हे आसा लोक जे आसा हांगासर तांकां पाठिंबो दिवपाक आसतले आनी आमी तेंचे बरोबर खंबीरपणान उबे रावतले. आनी जो पर्यंत आयज पर्यंत आमी तीच प्रतिज्ञा केल्ली आसा. ज्या म्हाका जर विचारशी आमी ज्या आंदोलनान हें केल्लें आसा थंय आमी विजयश्री मेळयल्ली आसा. आनी हांगासर हांव सरकाराक सांगूंक सोदता इतकेंच की हांगासर आमी असो उठाव करतले की हो रोजा सुद्दां केदो व्हडलो आसा काय न्हू हेणी बाब विश्वजीत राण्यान ज्या दोगांकूय आमी पळोवन घेतले खऱ्यांनी पळोवन घेतले. आनी हेका लागून म्हाजो एकूच हें आसा सगळ्यांक उलो आसा गोंयकारांक बाबा न्हू हो भितर इंटेरियर गांव आसा इंटेरियर सादे गरीब लोक हांवें पयरूच म्हटलां हेका कालूच म्हटलां हांवें डॉक्टर प्रमोद सावंत तुजेर उपचार करून तूं हांगासर आयिल्लो आसा. विचार कर ह्यांचे जे जबाब जर घेतले जर जाय आनी परतो तुका धांवचो पडटलो कळ्ळें न्ही. हेचेर अन्याय केलो जाल्यार कारण ज्यो अदृश्य शक्ती ज्यो आसा न्हू ह्या गरिबाच्या फाटल्यान आसता. आमच्या सायडीन बायगिंगकार आशिल्लो हांगासर आनी कोण हांगासर आमचे स्थानीक दैवत आसा ते आसा हो हेंचेर सूड उगयल्या शिवाय रावचे ना. हांव सांगता की सगळ्या गोंयकारांनी हांगासर ह्या लोकांक सपोर्ट करुया आनी हांगासर आमी विजय मेळुया.
आम्ही मामलेदाराक निवेदन दिवपाक घेतलेले हय सुरवातीक आम्ही निवेदन 13 तारखेक दिले 13 मार्चाक हय 13 मार्चाचे त्यांचे लेटर त्यांच्याकडे मामलेदाराकडे पावतच नसले हय मग कालच काय केलं मामलेदाराक कुठंच करून हय मग आम्ही सगळ्यांनी ठरलं की हे असे चलचे ना आपले 20-25 दीस आम्ही एक ॲड्रेस करू शकणार स्थानिक लोकांची किंवा लोकांची जाल्यार कशें जातले म्हणून सगळ्या लोकांनी एक ठराव घेतला की आम्ही सगळे जाण वयतले मामलेदाराक जाब विचारले की तुम्ही इतले लेट कित्याक केले जाब विचारपाक आमी सगळे जाण येतले मामलेदाराक आनी मामलेदारान परत आश्वासन दिलें एका आठवड्याच्या भितर ते परत नोटीस काढून परत आमचं इन्स्पेक्शन करून आमची वाट ओपन करून दिता आमकां सांगला त्यांचा परत आम्ही त्यांना परत एक रिमाइंडर निवेदन दिलेलें आसा त्यांच्याकडे येस